the news is definitely good. Okay. I've always been saying yesterday and much before also that only person who can get us out of this crisis situation is the Honorable Chief Minister. Okay. And as we are happy with the decision that he has taken. चडशो areas ताणें 500 to 220 केल्लें आसा after interpreting what has happened yesterday in the Supreme Court. So आमची जी 3200 लायसन्सीस आशिल्लीं हाजो फिगर एक अरावंड 1100 सुमार कमी जातलो 1100 ते 1000. This is a rough estimate. It may even go up. म्हणजे चड जाणांक आनीक रिलीफ मेळपाक शकता. So एक at least a welcome news for almost 1000 families. But it is as per the Supreme Court order only, no 220 and आते. पण कितें आसा ती इंटरप्रिटेशनूय तशें जावंक जाय आशिल्लें न्ही. सो डेफिनेटली आज चीफ मिनिस्टरान सगळे आतां एक्सायज ऑफिशल्स आशिल्ले आमचे तांचे लॉयर्स आशिल्ले सगळे सो तें इमिजिएटली विदीन दीस 24 hours हें जाल्लें आसा. सो प्रॉब्ली खुबशे जाणांक येणाऱ्या 3-4 दिसांनी आपली शॉपां उगडूंक मेळटली. How Goa is applicable for the 220 meters? See, they have said in the order local body with a population of 20,000 or less. So except 6 municipalities, that is Panjim, Margao, Vasco, Ponda, Kudchade and Mamsa, and 3 panchayats, that is Taligaon, आमचे सांकवाळ आणि कुर्टी खांडेपार. These are the only 9 local bodies in entire Goa with a population of 20,000 and more. Now, out of this 9 bodies, Taligaon doesn't have any highways. Your Mapsa does not have any national highway. Now, Ponda has a national highway with the bypasses. So, definitely, Honorable CM has said की तो एक धाकटो स्ट्रेच आदलो जो स्टेट हायवे आशिल्लो जो डिनोटिफाय जावं ना ताचेर कितें करपाचें तो तांचो विचार चलिल्लो आसा. सो डेफिनेटली फोंडेकारांक रिलीफ मेळटली. आणि बाकीच्यो ज्यो सगळ्यो एरियाज आसा पंचायत एरियाज इवन म्युनिसिपॅलिटीज दीज आर ऑल बिलो 20,000 पॉप्युलेशन. पंचायतींसून वचत ना मरे हायवे. चड पंचायतींच्यानूच वता न्ही सगळे हायवे. पत्रा देवीच्यान जो चालू जाता तो पणजे पर्यंत सगळी पंचायत एरिया. ना पण बरेचशा हें आसा म्युनिसिपालिटी आसा ना. कुंकळी म्युनिसिपालिटी आसा ना ना ते मागीर रे हांव पत्रादेवी टू पणजे पत्रादेवी टू पणजे जो आसा इज ऑल पंचायत विथ लेस देन 20,000 पॉप्युलेशन. सो हांगा पयलीं 500 मीटर रूल लागू जायना 220 मीटर लागू जाता. वी आर अगेन थँकफूल टू द चीफ मिनिस्टर दॅट ही इज नॉट कॅन्सलिंग आवर लायसन्सीस. द लायसन्सीस वील नॉट बी रिन्यूड and he has given us a chance to shift the licenses beyond 500 meters wherever 500 meter rule is applicable, beyond 220 meters wherever 220 meter rule is applicable. आणि सगळ्यात बरी गोष्ट म्हणटा म्हणजे ती जे प्रोसेसींग हॅसल्स आशिल्ले फॉर दीस केसीस आमकां जे प्रोसेसींग हॅसल्सांक वील बी गेटींग हेल्प फ्रॉम द गव्हर्मेंट आणि एट नो एडिशनल फीज. सो ही एक मोठी रिलीफ आसा.